देव उलोवंक अशें येता. तुमी देवा कडेन उलयल्यात पूण देव तुमचे कडेन उलयला की कधी? सर्गीच्या राजाचे गोट समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावना. कोण ते? सर्गीच्या राजाचे गोट समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावना. बाळका जेजुतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आनी भुरग्यांनो, सगळ्यां आपणाची मागणी ते सावा विनवण्यो हाडून बाळका जेजूच्या पुणशताक आयल्यात. आनी आयची देवस्तुती आमकां देव उलोवंक अशें येता. कितें? देव उलोवंक अशें येता म्हणल्यार संदेशांत ध्यान करूंक उलोव दिता. म्हजें सवाल, तुमी देवा कडेन उलयल्यात, तुमी देवा कडेन उलयल्यात पूण देव तुमचे कडेन उलयला की कधी? खंयच्या वेळार थोडी ना म्हणटात. कोणा कडेन उलयला देव? हात वयर गेला. वय थोड्यांनी धैर्यान हात वयर गेले. देव उलोवंक सांगता मोगाचे बाबूनो, देव उलोवंक सांगता. कोणा कडेन म्हणल्यार आयच्या वचपानी भोव सोबितायेन सांगून दिला. देव आदा वडेक उलयलो, इवे कडेन उलयलो, दोगां कडेन उलयलो. देव आबेला कडेन उलयलो, कायना कडेन उलयलो. देव जायत्या कडेन उलयलो. नोवे कडेन, अब्रामा कडेन, जाकोबा कडेन, मोइजे कडेन, अशें देव प्रवाद्यां कडेन जायत्या रितांनी सगळ्यांनी नाना जाग्यांनी देव उलयलो. ते पूर्ण आसल्यात. णव आसल्याक आमी आयल्यानंतर जेजू सगळ्यां कडेन उलयता. पातक्यां कडेन उलयलो जेजू, पिडेस्तां कडेन उलयलो, बऱ्यां कडेन उलयलो, वायटां कडेन उलयलो, ग्रेस्तां कडेन, दुबळ्यां कडेन उलयलो. पूण कोणा कडेन उलोवना तो. देव सगळ्या कडेन उलोवंक शकना. कोणा कडेन भावार्थ ना, कोणाची काळजां देव उलयतना आयकोंक तयार ना, देव तांचे कडेन उलयना. आनी शुभ वर्तमानांत मस्त क्लियर आसा, खंय लोकांनी भावार्थ दाखोवना थंय देवान असर करूना, रावोंक रावना, तेंचो फळ येता. मोगाचे भयणो, देव भावार्थ्या कडेन, उक्त्या काळजां कडेन देव उलयता. आनी आयची शुभ वर्तमान सांगता, देव उलोवंक अशें येता. देव उलोवंक अशें येता. आयचें पयलें वचप मोगाचे भयणो, अरण्यांतावन भायर येयल्लो लोक तिसऱ्या म्हयन्यांत त्या अरण्यांत, खंयच्या अरण्यांत? त्या सिनाय अरण्याच्या त्या पर्वता मुखार थांबो मारता. आनी देव इस्रायल प्रजे कडेन उलोवंक अशें येता. डिझायर टू स्पीक विथ पीपल ऑफ इस्रायल. देव लोकां कडेन उलोवंक अशें येता. आनी म्हणटा मोइजे कडेन, कितें? हांव उलोवंक अशें येता पूण कितें करीचें? तुवें अशें करीचें, लोक लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर, नितळ कर, पवित्र कर. आनी तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलो. आनी आमकां फळ मेळटा. भोव अपुरबेन देवाचें उतर भयणीन वाचलें. देवाचें उतर अशें आसा, सगळो सिनै पर्वत दवरतलो. कित्याक? सुरेस्पर्ताच्या उज्या रुपार देवलो दुवार अंगठ्यांत दुरा परे वयर सरतलो आनी सगळो पर्वत सारकोच हल्लो. कोंबाच्या नादान व्हड सैतीन तो उलोवंक मोइजे लागीं, लोकां लागीं उलयतालो. देव उलयता. हर एक पटी पोरणी आसल्यान आमी पळयता, देव वायट केल्ल्या वेळार, लोकांनी बरें केल्ल्या वेळार, सांडून गेल्ल्या वेळार लागीं येता आसतना देव उलयता. देव उलोवंक शकता मोगाचे भयणो, भावार्थ्यां कडेन आनी उक्त्या काळीसाले कडेन. जर तर आयच्या शुभ वर्तमानाक गेलें तर, आनी भोव अपुरब्यान जेजू आमकां सांगता कशें जेजू उलोवंक अशें येता. सीस जेजू लागीं सरतात, कित्याक तूं अपारांनी उलयताय, कित्याक तूं अपारांनी उलयताय? आनी जेजू दोन संगती आमच्या मुखार दिता. पयलें जावन कितें म्हळ्यार जेजू सांगता, कितें म्हळ्यार सर्गीच्या राजाचे गोट समजोवंक तुमकां फावो जाला, तांकां फावो जावना. कोण ते? तुमकां म्हळ्यार जेजू सांगता. जुदे थोडे लोक देवाचेर विश्वास दवरले, जेजूच्या उतराचेर विश्वास दवरले, जेजूच्या सर्गीच्या गोटा विशयांत
तयार आसले जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखूंक मानून घेवंक तयार आसले भावार्थी लोक तांकां फोव जाला आनी कोणा फोव जावना कोण म्हाका तिरस्कार करता कोण स्विकार करना म्हणजे उतर आयकना देवाचो पूत म्हणून मानवना तांकां फोव जावना आनी मुखार अशें सांगता जाचे लागीं आसा ताका भरून वमतसर दितले आनी जाचे लागीं ना ताजे कडचे व्हरून व्हरतले तूं आनी हांव मोगचे भोवनो भावार्थी लोक जेजूचेर फात येता आनी जेजू आमकां दिवंक शकता सर्गी राजा विशयंत जाणवाय ताचो अनुभव तो उलोवंक शकता चड आनी चड उलोवंक शकता कित्याक आमचे थंय भावार्थ आसा आनी आमकां चड आनी चड देव जेजू दिवंक शकता पूण भावार्थ कोणाक ना कोणाची काळजां उक्ती ना तर जेजू आयकूंक ताजे कडेन आसलें व्हरूंक शकता पयलें जावन आनी परतें जेजू सांगता कित्याक दुसरें जावन कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना आनी ते कान आसात कान दितात तरी तांकां आयकना आनी समजना आनी हेंच उतर प्रवादी इसाया ताज्या वाचपांत पयलीं आमकां हें सांगता कितें तें तुमी परत्यान परत्यान कान दितात तरी तुमकां समजोवचें ना दोळेसून पळयतले तरी तुमकां दिसचें ना कारण हे परजेचें काळीज दाड्डें जालां ताजे कान जाल्यार दाट दोळ्यांक पडलां दांपान ना तर तांच्या दोळ्याक दिसतें तांच्या कानाक आयकतें तांच्या मतीक समजतें म्हणजे तें ते पाटी परतें आनी हांव तांकां गूण करूंक शकतो म्हजे भाव भयणो आमची काळजां थोडे फाटी धरून करूंक पुरो आमचे कान आयकना जावं पुरो काळजी दड्डां जावं पुरो आयकूंक शकचें ना कित्याक म्हजे भाव भयणो जर तर आमच्या जिवितांत आमी एक सूख करया एक सोरलें म्हणजे त्या हेवटी 2 पटी 10 पटी करता आसतना आमकां भोगता हांवें सूख सोरलें हांवें सूख म्हणून 50 पटी करता 60 पटी करता 100 पटी करता तें सोरलें म्हाका भोगून भोगना कित्याक म्हजें कोशाड म्हणटा हांव मरण पावता कॉन्शियस डेड कॉन्शियस म्हणटा आमी कोशाड मरूंक शकता जंय तर हांव देवाक आयकता मिसाचें बलिदान येता देवाचें उतर आयकता पूण हांव गण्य करना कितेंच म्हणजे तें इफेक्ट हाडूंक सडीक सकना 10 पटी 50 पटी 60 पटी 100 पटी आनी म्हजी कोशाड मरोंक शकता म्हजे भयणो आज देवाचें उतर सांगता जो कोण देवाचें उतर आयकता भावार्थान आनी काळी जोगतें करता देव ताजे लागीं उलयता ताची काळजां धरून जायना बगार जिवीत बद्दत आनी पवित्र भाग्यवान जाता तशें म्हजे भयणो आयचें वाचपा आनी आयचो थीम आमकां सांगूंक आशिता देव उलोवंक आशिता कशें पयलें जावन मागण्या मुखांत्र देव उलोवंक आशिता मागणें म्हणटा आसतना आमी उलयता देवा कडेन न्ही गे जायतीं ते सवां आमचीं आसात हर एक फावटी आमीच उलयता मागणें म्हळ्यार आमी उलोवचें देवा कडेन ना म्हजे भयणो मागणें म्हळ्यार हांवें मात्र उलोवचें न्ही देवान म्हजे कडेन उलोवचें मागणें जायते फावटी मागणें म्हणटा आसतना हांव देवा कडेन उलयता नाना रितींनी हांवेंच उलोवचें ना म्हजे भयणो मागणें म्हळ्यार देवान म्हजे कडेन उलोवचें देव कशें उलयता म्हजे भयणो आमी मिसाच्या बलिदानाक वेता मिसाक टायम जाता एग्जॅक्ट येता आनी मिस जालें कुडलें इमिडियटली आमी वेता ना म्हजे भयणो देव उलोवंक शकता आमी देवाक वेळ दिवंक वी नीड टू गिव टायम फॉर गॉड देव आमचे कडेन उलोवंक शकता केन्ना आमी देवाक वेळ दिता जर तर चिंत्या म्हजे भयणो कोणे कडेन तुमी विचारलें तर जेवलो घेवन विचारल्या उपरांत तुमी ताजे आन्सर अपेक्षितात न्ही गे तो जेवू लागीना म्हूण कशें कळटा आमकां ताणें सांगल्या उपरांत न्ही गे जर तर आमी देवाक जायतीं सवालां विचारल्या उपरांत जावप जे जाय जे तर हांवें देवाक आयकूंक आसा देवाक आयकचें मस्त गरजेचें तेंय जावन आसा मागणें कशें हांवें आयकवेत मिसाच्या बलिदानाक आयलो पयलें आज भयणींनी तयार केलें आमकां मिसाच्या बलिदानाक 10 निमिशांचें बसचें जायतीं ते सांगू आसात आमी ते सांगूंक आसता पूण थोडो वेळ शांत रितीन मिसाच्या बलिदाना पयलीं आमी बसया देव कितें सांगूंक आशेता उलोवंक आशेता तुजे कडेन 10 निमिशां मिसाचे पयलें बसया
देवाक ऐकुया कितेंच उलोवचें नाका काणसन काळजां ओपन दवरून जेजू कडेन बसया जेजूच्या मुळांत मिसा उपरांत कुमगार काण गेलो एवकरीस काण येयलें गेले आमी कितें सामान उरसू कितें जायतें टेन्शन आसता आमकां ना मुगो भयणो मिसाचें बलिदान जालें ताणें मिशें बसया खंय वसूंक ना देव उलोवंक कशें येता एवकरच आयलो जेजू उलोवंक कशें येता बसया 10 निमिशां देव उलयता कितें आयकूया ध्यानाचें मागणें आमी म्हणटा मेडिटेशन जावं पुरो घरा वेळ आसता 10 निमिशां 15 निमिशां वा 5 निमिशां वा वेहिकलार आयलो बसलो थोडो वेळ सडन ड्रायव्हिंग स्टार्ट करचें नाका बसया थोडो वेळ उलोवया देव उलोवंक आयकता उलोवंक आशें येता पूण देवाक आमी अवकाश दिवंक आसा देव मागण्या मुखांत्र उलोवंक कशें येता मात्र न्ही आमच्या मागण्या मुखांत्र देव आमचे कडेन मेडिटेशन ध्यानाच्या मागण्या मुखांत्र उलोवंक कशें येता दुसरें जावन आसा देव उतरां देवाच्या उतरां मुखांत्र उलोवंक कशें येता आमी आमोरी करता न्हू गे फाटल्या दिसांनी कोणें विचारलें की आमोरी करतात वय आमोरी करता म्हळें गे कितें म्हणटात ते हें एंजलस सोमी उलयता केवल आमोरी मात एंजलस मात्र तेर्स ना देवाची उतर ना म्हाका पळय आमोरी म्हणटा आसतना आमोरी तेर्स आनी देवाची उतर आनी देवाची उतर वाचता आसतना आमची काळजां कान तितून आयकूंक आसा देवाची उतर मोटवें 2 निमिशांचें देवाची उतर आयकूया आनी आमी देवाची उतर वाचता बऱ्या कार्यांक कार्यक्रमां देवाची वाचता फोटोग्राफा व्हिडिओ खातीर न्ही वा तें आसा त्या कार्या खातीर वा ते करचे म्हणल्या खातीर न्ही पूण देवाची उतर आसता आसतना कार्यांनी बऱ्या कार्यांनी देवाची उतर वाचता आसतना आयकूया आमची काळजां उक्ती दवरया कित्याक देवाची उतरां मुखांत्र जी उलोवंक कशें येता जावं पुरो मोगाचे मिसाचे बलिदान वेळार पयलें वाचप दुसरें वाचप किर्तन शुभ वर्तमान देव उलोवंक शकता देवाच्या उतरां मुखांत्र एमोसाच्या वाटेर शिस सोडून येता आसतना जेजू तांचे लागीं उलयता आसतना तांची काळजां उर्बेन भरलीं उज्या बरी पेटोवंक लागली म्हणजे देवाचे उर्बेन भरली देवाचे उतर हर एक फावटी वाचता आसतना मोगाच्या भयणो आमची काळजां पेटोवंक जाय कित्याक देव उतरांच्या मुखांत्र बायबलाच्या मुखांत्र देवाच्या उतरां मुखांत्र आमचे तें उलोवंक शकता दुसरें जावन आसा देव उतरां बायबलाच्या मुखांत्र उलोवंक शकता तिसरें जावन जेजू एवकारिस्त मुखांत्र उलोवंक शकता थोडी फावटी आमची आराधना पळय मोगाच्या भयणो कॅरिझमॅटीक वय व्हेरी गुड देवाक अर्गां दिता वय आनी आमची विनवण्यो सांगता वय थोडी फावटी आमची आराधना सगळो घंटो म्हाका चेर्त येता तेंदी येंदी ना मोगोच पिनू थोडो वेळ आमी आराधना करता आसतना अर्दो घंटो जावं आमची मोणां सायलेंट जावन ध्यानेर बसया कित्याक देव उलयता एवकार आसता मुखांत्र एवकार आसता आसतना जेजू उंड्या रुपार आसा उंडो तरी जेजूचें मांस आनी रगत थंय हजर आसा आनी जेजू उलोवंक शकता मोगाच्या भयणो आमी बसया ध्यान मुखांत्र देवाक उलोवंक सडया जेजू एवकारिस्ता मुखांत्र मिसाचें बलिदान जाल्या उपरांत जेजू काळजांत येता आसतना जेजू आमचे उलोवंक शकता देवाक जेजूक एवकारिस्ता मुखांत्र आमचे ते उलोवंक अवकाश दिया हें जावन आसा तिसरें आनी चवथें जावन आसा देव आमच्या भाव भयणी मुखांत्र उलोवंक शकता देव आज प्रत्यक्ष येना ताजें रूपणें दाखोवन उलयता म्हूण सांगना त्या सगळ्यांक येतले विचारले देव कितले जाणां उलयला म्हणून थोड्यांनी आज सकयल गेलो म्हणजे देव उलोवना पूण देव उलयला आमच्या भाव भयणी सांगता जावं पुरो म्हजे कुटुंबांत जायते फावटी ल्हान भुरगीं येतात आमचे कडेन आवय बापा कडेन उलोवंक आशे येतात आवय बरें कितें थोडोसो वेळ आमी आमच्या भुरग्यांक कित्याक देव त्या भुरग्यां मुखांत्र उलोवंक साध्य आसा जावं आमच्या पॅरंट्सां पप्पा मम्मी उतरपाचे पॅरंट्स आसूं पुरो आमच्या कुटुंबांत ती उलोवंक अशें येतात आज आमची कुटुंबांत आसली मलगडी पिडेस्तां पयशे जेवण चकटाच्या कुटुंबांत आसा हुशारांतलो वेळ वखदारचे इतले शादी आसा पूण थोडो वेळ विसरतात कामांत हांव आयलोय थोडो वेळ करशिवया भायल्या गांवता पर गांवतान आयलोय भोंवच्या बदला थोडो वेळ आमच्या पॅरंट्स घेवया कित्याक देव आज जेजू आज आमचे पप्पा मम्मी पिडेस्तां प्रायवंत पप्पा मम्मी मुखांत्र देव उलोवंक शकतलो देव गरजे वता आज गरजे वता जावं पुरो आमचे पयशे मागचे उणे आसूं पुरो जेवणाकी सरची लोक उणो आसूं पुरो पूण आज आमचे लागीं थोडो वेळ करसूंक ताजी प्रॉब्लेम जाता आसतना थोडो वेळ करसूंक अशें तेली आश्रमाक या मोगाची भयणो आश्रम येता आसतना मोगाची भयणो
आतां आश्रमांत आसली मोगाचे भयणो तुमकांय तुमचे पयशे जेवण आनी अशें वता आसनात पूण थोडो वेळ करशितात म्हणून ती आशेतात. एक दीस हांव आश्रमाक गेल्लो. आश्रमाक गेल्ल्या वेळार आमी तांकां फ्रुट्स जायते खावंक व्हरून गेल्या आनी 2 भयणी ती आमचे कडेन उलोवंक येवनात. वयल्या टॅरेसार बसून ती उलयताली आनी विचारलें सकयल येयलें तुमी कित्याक उलोवंक येवनात म्हणून. आनी ताणें सांगलें आमकां येतात खावंक पुरतें दितात आनी येतात उलयनात वेळ करचिनात म्हणून. वय त्या खातीर गरजत ना म्हणून आमी सकयल वचून वय मोगाचे भयणो आमी गेल्ल्या वेळार आमची तें आश्रम आसली जावं पुरो थोडे ह्या जाका आमच्या इगर्जेंत सेवा दिल्ले दर भयणी आसूं पुरो भाव भयणी आसूं पुरो ती आज उतर प्रायण आसूं पुरो आश्चर्यानी खंय वा तांच्या जागेन आसूं पुरो उलोवंक आशेतात. आज देव तांचे मुखांतर उलोवंक आशेता मोगाचे भयणो. आज देव सौते जावन आमच्या भाव भयणी ते मुखांतर उलोवंक आशेतात. तशें जाल्यार देव आज आमचे तें मागण्या मुखांतर उलोवंक आशेता. देवाच्या उतरां मुखांतर उलोवंक आशेता. एवकारिस्ता मुखांतर उलोवंक आशेता. आमच्या भाव भयणी मुखांतर देव उलोवंक आशेता. पूण आमी करी जाय जाल्यार आमचें तें भावार्थ आनी उक्तें काळीज देवाक अवकाश म्हणजे तें उलोवंक. आखरेक म्हजे भयणो देवाचे उतर सांगतात बागी तुमी जायते प्रवादी जायते भाग्यवंतू उलोवंक आशिल्ले पळोवंक आशिल्ले आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां पावस जावना. पूण तुमकां पावस जाला. कोणाक? म्हाका आनी तुमकां भावार्थ्याक भोव आपुरबेन बेन बसल्यान मोगाचे भयणो. देवान जेजून तें अवकाश म्हाका आनी तुका पावो केला. कित्याक त्याच जेजूक उतरां आयकूंक देवाचें उतर आयकूंक मात्र न्ही त्या उकरिस्तान देत आसता जेजू उंडो मात्र न्ही कूड रग जेचे मांस रगत जावन येता जेजू पळोवंक शकता आयकूंक शकता. तर आमी बागी आमची काळजां उक्तें करया जेजूक आयकूंक मात्र न्ही आमचे भावार्थ मुखांतर या असल्या बलिदानान आमी पात घेत आसतना आमची काळजां नितळ करूं देवा कडेन मागया. कशें मोइजेन तांची काळजां नितळ केली गी तस जेजू आमची काळजां नितळ करून दी. अशें नितळ काळजां त्या जेजूक आमी स्विकार करूं तयार करया. हीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागोवन घेवया.